we have adopted this entire village, and then we are going to come again to Bicholim to show what off-road actually means and what is the amount of participation that we have already made, the amount of funds that we would actually get. आणि हो सगळो हे जो आसा म्हणजे जशें दोतोरान सांगलें रिगार्डिंग जो फंड सगळो कम्युनिटी कडल्यान घेवन कम्युनिटीक परत दिवपाचो. द होल आयडिया इज दीस. एट द सेम टायम अख्ख्या गोंयच्या रोटरीक सुद्दां मायलेज मेळटली कम्पेर्ड टू रोटरी क्लब ऑफ बिचोली जाका मेळटाच ऑलरेडी मायलेज, पण अख्ख्या गोंयच्या रोटरीक सुद्दां मायलेज मेळटली असो होलिस्टीक हे लॉन्च करपाचें आमी योजिला. हो असो आमी चिंतला की हातून ऑल गोवा सगळ्या गोंयचे SUVs आसा आनी मल्टी ब्रँड आसा ते येतले, ते आमचो दिवचो जो वाठार सुंदरसो वाठार आसा तोय पळयतलो, एप्रिशिएट करतले आनी आमचे दिवचोचे ट्युरिजमूय वाडूंक शकता. एट द सेम टायम आमकां ताजो इनडायरेक्ट पयशे फंड मेळूंक शकता जो आमी आमच्या दिवचोच्या स्कुलांक लर्निंग क्लासीस दिवपाक वापरतले. सो हो इन शॉर्ट आमी जो कार्यक्रम केल्लो आसा तो 18 तारखेक सकाळीं 9 ताजें आमी उद्घाटन करतले. फ्लॅग ऑफ करपाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी मान्य केल्लें आसा येवपाक, आनी तशेंच आमी ट्युरिजम मिनिस्टर जे आसा जे दिलीप परुळेकर तांकांय अप्रोच जाला, तांच्यांनी टेंटेटिवली सांगलां आसतले आमी म्हणून, कन्फर्म करपाचें फक्त उरलां. सो असो प्रोग्राम आमी एक्सपेक्ट करता सादारण 80 to 100 ज्यो व्हेकल्स आनी अप्रॉक्सिमेटली 200च्या आसपास पार्टिसिपेशन जे थंय येवन आमचो फूल कोलवाळे सुरू जातली त्यो भितरलो इंटेरियर रोड घेवन आमची बिचोलेनूय तांचो थोडोसो भाग ते कवर करून परत नेचरीन जे नानोडा आसा जे समीर फळारी ताजे प्रोप्रायटर आसा थंय तेजो शेवट जातलो आनी थंय मागीर जे कितें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन म्हणा किंवा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अशें सगळ्यां खातीर आसतले. सगळ्यांत एक इम्पॉर्टंट सांगपाची गोश्ट की हे कॉम्पिटिशन न्ही, आमी लोकांक थंय गाडयेन थंय भितर घालून लोकांक हे कॉम्पीट करूंक सोदिना. थंय तांच्यांनी फक्त ते एन्जॉय करपाचे. दे शूड ट्रॅवल इन टू द हिंटरलँड आनी ते तेंचो आस्वाद घेवपाचो. आनी बिकॉज इट इज हिंटरलँड भितर तांकां स्पीड आमकां फास्ट चलोवपाची बी ती आमी अपेक्षीत ना. ती 20-25 स्पिडीनूच गाडयो आसतली.